शी पर्सनली ओके कॉल केलो तेणी म्हाका आणि माझ्याकडे 2 मिनटां उलयली म्हाका परत मेळपाक येयली सॉरी म्हणून गेली न्हू वाज हाडटा ह्यो पावस न्हू रे पावसाचे उदीक पळय कापेतीन कशें भरता ते खंय कट करतात पळय आनी एकलो गायज गुड मॉर्निंग तुमकां कितें दाखयता पळय आमचें घर अंडरग्रावंड पडटा न्हू कितलो पळय मॉइश्चर जाला पळय हे म्हाज्या पांयाचें हें पळय हें मॉइश्चर पळयात 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 बेडरुमान हे मॉइश्चर पळय पळय अशें दिसता कितें गळाक हे उदीक न्हू उदीक घातला काय दिसता कोणी सकयल पळयात डेंजरस सारकें वाज हाडटा ह्यो पावस न्हू रे सो गायज हे पळय आमी आतां अर्द्या वाटेक रावन हांगासर रेनकोट घालता आत्ता हरशी रेनकोट हांवें काडलेलो पावस ना म्हणून हांव सांगता हेका काडू नाका तूं आयकताय म्हाजें केन्ना तूं दादा म्हणून हांवें आयकोंक ना दादा न्हू व्हडलो चल पावस पळयात कसलो मारला तो सगळे हेजे उदीक ते वयले सगळे तुम्ही हांगासर पळोवंक शकतात कितले उदीक भरलेले आसा ते सारखे तांबडे तांबडे था बरी काउंटरां लागतली न्हू रे हवे ब्रिज न्हू पयलीं ओपन जातालो पळय हांगाच्यान पळय ह्यो ब्रिज पळय न्हू पयलीं अशें ओपन जाताले आनी हांगाल्यान मागीर व्हडली बार्ज बीन वयताली हांगाल्यान व्हडल्यो व्हडल्यो ह्यो बोटी त्यो भांगार व्हरतात तसल्यो नवी भांगार तुझ्या बापायन भांगार व्हरतात तसल्यो बोटी न्हू त्यो तुझ्या बापायन भांगार दवरला तेंच्या कडेन खंय भांगार आसतलो म्हणून म्हाजी मां सांगताली म्हाका पांच तकली उडयली हय ते चाळून भांगार जाता वय स्विमींग पूल सो गायज आमी तो भजी पाव सोदपाक भोंवतात उदोचार भजी पाव गावाना खंय तरी आसतली सगळेच गाडे बंद एक दीस बंद एक दीस उक्ते आसता 5 दीस बंद आसता न्हू रे अवी गाडे आमची पळय गरमा गरम चाय येयल्लेली आसा हरमान चाय वाल्या कडेन न्हू रे अवी पिवया चाय आणि गरमा गरम समोसा समोसा पळय समोसा सो गायज समोसा आमच्या पोटान गेलो आता हाडला पळय वेज चॉप न्हू रे अवी पावसाचे उदीक पळय कापेतीन कशें भरता ते सावर पळय मैं पकडूंगा तो सीधा जमीन पे मिरेगा तेरे को आम्ही पण टेक्नॉलॉजी केल्या हांगासर पणस कापपाची खंय कट करतात पळय आनी एकलो कॅच धरपाक रावला हमसे ना हो पाई अरे रे हो चाकूच जालो हो टेक्नॉलॉजी आ झालो दाखय रे केन्ना जातलो ह्यो कब पकेगा पेपर किसको रे हम लोग वो ऊपर वाला काट रहे थे कौन सा ऊपर वाला वो जो था ना वो काट रहे थे फिर भैया ने वो काट दिया किसने बांधा ये आकाश ने The next day. आयज सुंगटां हा मोठी काउंदर हा शेवटे हा पळय आयज खूब हा मरे काका नुस्तें तुजे कडेन मोतयाई हाडलेली आवय हेजे कडेन सारकें फ्रेश हा नुस्तें तारी कडेन येवपाचें तुमी हांगासर क्रेन दवरलेली आसता हांगासर सुंगटां पळयात किती मोठी हा पळय ती आनी काउंदर हा पळयात काका काउंदरां कशी रे
हां व्हेरी रिजनेबल 500 रुपया म्हाका घाल हाफ केजी घाल हाफ किलो हय मातशी माहीत जाल्यारूय करूया कशी काळुंदरा काळुंदरा मॅडम 500 रुपीज किलो बरं 100% फ्रेश मॅडम बरी फ्रेश आसा सारकी हय हय फ्रेश आसा हे कंडिशन पळयात वॉश करपाक जाय तेच्या पयलीं म्हाका पळोवंक जाय का ऑयल आहा की ना पळय ती म्हाका कांय गॅरंटी ना का ऑयल आहा की ना ती मॅकॅनिका कडेन गेल्लो बरो दिसता हांव पयलो सो हे गायज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स कशी आसात तुमी आमी देवाच्या कृपेन तुमी सगळीं जाणां बरी आसतली अशें मागता न्हू हय आणि काल तुम्ही एक व्हिडिओ पळयल्लो न्हू रिगार्डींग वन लेडी वयगे मूय चावली रिगार्डींग वन लेडी की ती अशी अशी येयली आनी कितें कितें म्हणूंक लागली कॉल केले तुमकां काल हांवें डिस्कस केल्लेले शी पर्सनली ओके कॉल केलो तिणी म्हाका आनी म्हाजे कडेन 2 मिनटां उलयली म्हाका परत मेळपाक येयली सॉरी म्हणून गेली न्हू हय सो तिणी सॉरी म्हटलें की जें आपूण काल कितें म्हटलेलें पळय तें आय एम फिलींग सॅड आनी वायट दिसलें आपणाक आनी खूब वगत उलयली आमच्या वांगडा सॉरी म्हटलें आनी गेली आमी ताका बरे भशेन एक्सप्लेन केलें जें तूं केलें तें बरें न्हू यू नो आमचें म्हणून एक रेपुटेशन आहा आमी कितें व्हडली रीच फॅमिलीन बिलोंग करिना बट आमकां म्हणून एक सेल्फ रिस्पेक्ट आसा न्हू सारकें आमी कितें कोणाचें रॉंग आनी वायट करूंक ना सो बिकॉज ऑफ दॅट आमी तेजे कडेन बरे भशेन उलयली आनी हांवें कालची व्हिडिओ डिलीट केल्लेली आसा बरें दिसोंक ना म्हाका की अशें यू नो म्हाज्या वांगडा जालें तें आनी कोणा वांगडा जावंक नाका सो तिणी म्हाका रिक्वेस्ट केलो ती व्हिडिओ डिलीट कर म्हणून आनी हांवें आसूं म्हणून ती व्हिडिओ डिलीट केली ओके सो जालें कितें जेन्ना आयज आमी आतां जाल्लेली आसा दनपारची 2 ओके ही आयचीच गजाल तुमकां सांगता सकाळचे फुडें ती 11 कितें येयली न्हू 11 येयली आनी बरे भशेन बसली आनी आमकां म्हणूंक लागली सॉरी की आपूण जें कितें म्हटलें तें आपण रियलायज जाली आपणाची मिस्टेक आपणाची चूक आपणाक कळ्ळी सो प्लीज यू नो ती व्हिडिओ डिलीट करा आमी आपूण अशें आनी केन्नाच कोणा कडेन करची ना सेम सिच्युएशन खंय तिणी आनीक कोणा वांगडा केल्लेलें तिणी एडमीट केलें म्हाका तें ओके आनी आपूण आनी अशें केन्नाच करची ना म्हणून आमकां रिक्वेस्ट करताली न्हू सो गायज हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता जाणां ही लायफ तुमकां खबर आसा आयज आमी एकामेकाक तोंड दाखोवंक जाय वाटेन कोणा वांगडा दुश्मनी करूंक जायना बेश्टे लोक आतां अशें अशें करतात आयचे यांग भुरगे करतात अशें पळयतात तांकां मातशें अशें बरे भशेन अशें पळयल्यार ते तिडकीन पळयल्या म्हणटात आनी झगडोंक येता मारूंक येतात झगडोंक येता ही लायफ ही अशीच आसा ओके सो प्लीज डू नॉट फायट वीथ इच अदर इन फ्युचर तुमकां एकामेकाक तोंड दाखोवंक जाय न्हू वायटपण करून तुमकां कितें म्हणून मेळटलें सारकें उलयलो काय ना हांव सो वायटपण करूं नाका लोकां कडेन बरे भशेन रावा रिस्पेक्टान रावा ओके आनी आंटीक बरे भशेन उलयली खूब उलयली आमचे कडेन वरभर रावली दिसता ती आमच्या वांगडा तिका आनी हांवें व्हिडिओन घेवंक ना तिका आनी खूब लोक हेट करूंक आहा म्हणून ओके तिजो फोटो व्हिडिओ बीन कांय घालूंक ना कित्याक तिका पयले काय लोक मागीर तेंच्या वाड्या वयले जावं तेंच्या फॅमिलींतले तेका त्या नजरेन पळयतले आसले म्हाका खूब जाण सांगी असल्या बायलेचो तुमी व्हिडिओ कित्याक घालिना काय म्हणून ओके डायरेक्ट तुमी तोंड तेजें कित्याक दाखयना अशें विचारताली लोक खूब विचारताले म्हाका मॅसेज करून हांवें म्हटलें आसूं लेट इट बी आमकां लोक आमच्या बद्दल कितें कितें उलयतात न्हू लोकांचे नांवाची घाण करपाक आमकां कितें मेळटलें सारकें न्हू सारकें कितें मेळटलें कितें आमकां सो अशें सिच्युएशन सो प्लीज गायज डोंट फील बॅड हांवें ती व्हिडिओ डिलीट केल्लेली आसा आनी आसूं आमचे हितून म्हाका खूब कॉमेंटूय येयल्लेले आसा फगीव एंड फॉरगेट म्हणून हांवेंय तशेंच केलें फगीव एंड फॉरगेट केलें न्हू आमी कितें कोणाचें वायट करूंक ना ती तर सॉरी फील जाता ती तर सॉरी आसा जाल्यार वाय नॉट वी शूड कितें म्हणटा तें फगीव न्हू आमी कितें लोकांचें वायट करपाक स्पेशली वचनात आनी लोक कितें लोकांची इंटेन्शनूच तशें आसता थोड्यांचें सो एटलिस्ट शी केम थोडे जाण अशें आसा की यू नो वाटेक वयतात आनी सॉरी म्हणिनात तेंचो इगो हर्ट जाता पूण ही बायल फुडें सरोन तिणी सॉरी म्हटलें आमकां इतलेंच पुरो जालें आमकां न्हू म्हणून आमी ती व्हिडिओ डिलीट केली तिका अशें दिसलें की आपूण आपणाची व्हिडिओ पयली तिणी आनी तिका अशें दिसलें की आपूण कितें केलें तें चूक केलें
सो ती फुडें येयली सॉरी म्हटलें आनी कोत काबार केलें. सो येस. आनी आयज एक्चुली न्हू आमी आयज संडे आमी न्हू सोल ट्रॅव्हलिंगेच्या एक इव्हेंटाक वयपाची आसली, म्हणजे एक कॅम्पिनांक वयपाची आसली. पण जालें कितें जाणा, तुमकां खबर आसा ड्यू टू हेवी रेन आनी हें तें म्हाका मम्मी धाडिना ते वॉटरफॉलाचेर हेजेर तेजेर. सो हांवें तो प्लॅन न्हू कॅन्सील केल्लो आसा. तशेंच आमचे एक फॅमिली मेंबर आसा विएना म्हणून, हांवें तेकाय इनवायट केल्लेलें. सो तेणी पासून म्हाका सांगलें की पावस पडटा, बरें ना वेदर. सो आमी डिसायड केलें की आमी वयचें न्हू, नेक्स्ट टायम वयचें म्हणून न्हू. सो आसा न्हू, टायम आसा, सुशेगाद करया कितें हांव तें कितें म्हणटा, सारकें टायम आसा न्हू घे म्हणून, फुडें करया मागीर कितें तें. सो आनी एक तुमकां एक न्यूज सांगूंक सोदता. हांव व्हेरी सून शिरोडा येवपाचो आसा. कोणी म्हाजे यूट्यूब फॅमिली शिरोडा रावता आनी म्हाजी विडियोज पळयता जाल्यार कॉमेंट करून सांगा की आमी शिरोडची म्हणून. मेळटा टायम म्हाका जाल्यार तुमच्याय घरान आमी विजीट करता न्हू. फाल्यांनी अशें नाका ही बायल जाल्यार तशें आनीक 10 लोक क्रिएट जावन येवं नाका फुडें. सो आमी सगळ्यां कडेन इक्वली बिहेव करता आनी असोच मोग दवरा आमच्या वांगडा. लायक शेअर सबस्क्रायब करा आमच्या चॅनलाक न्हू. आनी हांव मेळटा तुमकां फाल्यांच्या नेव्या आनी इंट्रस्टींग विडियोन. टील दॅन टाटा, गुड नायट, बाय. आनी कोण तर शिरोडा रावता मेसेज करा म्हाका. हांव बाय चान्स लागीं आसा और म्हाका तुमची मेसेज तर गावली जाल्यार डेफिनेटली शुअर 1000% तुमकां मेळपाक येता. सारकें? सारकें. चला, टाटा, गुड नायट.